नाव मनोज नाईक, वॉर्ड नंबर 7 इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जाता. एक बरें मतदान बरें जाल्लां. चडशे जाल्लेल्या 50% सुमार मतदान जाल्लेलें आहा आनी बरें आहा. चडशे युवक आयज बरे हितून येता, एनर्जेटीक हितून आनी फेसिलिटीज तशें पळोवंक गेल्यार बऱ्यो आसा. फक्त मातशे थोड्या प्रमाणान जे मिसबिहेव जावंक जायना ते जाता. सो ते आसतना कंट्रोलान आसा पुलीस कॉपरेट करता. तूं फस्ट टायम हय, कितें दिसलें अशें की रावपाक? एक्चुली हांव ह्यान पयलीं यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आसलो. काँग्रेस पार्टीक हांवें खुबशें काम केल्लेलें आहा. आतां अशें दिसलें की प्रत्यक्षान एक इलेक्शनाक आपली कितें जमा खातीर दाखोवपा खातीर जावं लोक कितले साथ दिता हें पळोवपा खातीर हे इलेक्शनाक बसयता. आपले आपूण गोंयचे हेचे सिटीजन आहा, सो आपलो रायट आहा तो वोट करपाचो वोट कर. कोणी कितके पयशे दिवं कितेंय करूं आपूण आपल्याक विकपाचें ना, कित्याक तो आपलो रायट आहा. आपूण आपल्या रायटान मारपाचें आनी कोणाक समजोन मारपाचें. विचार करून तुमच्या वॉर्डान कितें केल्लें जाय आतां? आमच्या वॉर्डान आमचो बरो विकास केल्लो जाय आनी म्हाका खबर आहा आमच्या वॉर्डान जितके रावले ते करतले, घडोवन हाडटले. आमचे वॉर्ड मेंबर्स जे जितके रावले पळय कॅन्डिडेट्स तितके आमचे वॉर्ड म्हणजे नीट क्लीन आतां करतातूच ना न्हू, तरी ते करतले आनी म्हाका गॅरंटी आहा तेंचे जितके जाण रावले तितके कोणूय येवं पण ते करून हाडटले आनी आमचो वॉर्ड क्लीन आसतलो. वॉर्ड नंबर 4 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक उबे रावल्ले आसा. बरें दिसला, लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा आनी जी कितें लोकांची कामां फुडें निवडून येत जाल्यार करतले. नवें कितें करतली तूं वॉर्डान तुज्या? जे आमचें कितें काम नवें करपाचें आसा लोक सांगतले ते करतले. ओके. आनी आयज कशी कितें सुविधा कशी केल्ली आहा? आयज सुविधा बरी केल्ली आसा. आणि आयज म्हाका खूब खोस भोगता की हांवें आयज इलेक्शन सगळे कामां सांडून पयलीं इलेक्शन करपाक गेला, वोटींग करपाक गेला. आनी एकूच म्हाका सांगपाचें आहा की कसलें बी तुमकां इमर्जन्सी काम आसूं पयलीं वोटींग करा, मागीर थंय पावा, ताकी आमकां मिन्स जेंकां आमकां फुडें येवपाचें कशें दिसता की एटलिस्ट आमच्या एका वोटान तरी फुडें येवची, इतकेंच म्हाज्या मनान खोस आसा सांगपाक. आनी सेकंड थींग तुमकां सांगता की प्लीज कोण येयली तुमकां सांगलें अमक्यांक मारा तमक्यांक मारा, प्लीज आयको नाकात, आपल्या मनाचें करा आनी फुडें सरा. म्हाका मेन थींग महिला खातीर म्हणजे फर्स्ट थींग सगळी महिला एज्युकेटेड ना, तेंच्या खातीर कोर्सीस जे स्पेसिफिकली कोणाक टेलरिंग आनी कितें कोर्सीस त्या ते वॉर्डान येवचे, वॉर्डानूच न्हू प्रत्येक एरियान ते येवचे अशें म्हाज्या मनाच्यान दिसता. म्हाका फर्स्ट बघताय सांगपाक तुमकां. एंड सेकंड थींग म्हणजे जी महिला मंडळ आसा जे आनी फंक्शन्स करतात, जे कॅरिक्युलर एक्टिविटीज करतात, ती मातशे तेजेर जास्त भार दिवचो, ताकी बायलां जी स्टेजीर सुद्दां वचूंक ना तांकां ते प्रोत्साहन करून स्टेजीर व्हरचे. My name is Neha Nalwar. ओके. I stay at Sangam, but my voting is still here, so I have come from there over here to vote. As an individual, I feel that everyone should vote, should cast their vote, because it's very important that you give your opinion towards who you want as a candidate. What is your main aim, like in the next election they should do in your ward? In the ward, I think cleanliness should be looked upon to. Also, the gutters they get filled during the monsoon season. That is one thing. Yeah, basically, I think they should give more importance on cleanliness. पयस ना लायक जाता कॅन्डिडेट ओके. आनी आतां तुज्या वॉर्डान कितें केल्लें जाय तुका आतां? बरें काम म्हणटलें जाय बरें. ओके. कशें दिसता तुका काम केल्लें? गटार शीट गटाराची अशी आसा.